नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे उपकार। हांव सुमिता कुकळकार। हेचे गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरांमली पळयात त्याच्यो हेडलायन्स। गोंयांत पर्यटकांक लुटपाचे प्रकार थांबनात। फोटीच्या ऑनलायन हॉटेल बुकिंग रॅकेटाचो पुलिसांनी केलो पर्दाफाश। सुमार 500 जाणांक तोपी घालपी तिगांक अटक। कोयराच्या प्रस्नावेल्यान मायकलाचे परतून फार। म्हापशे सगळ्यांत बुरशे शार। श्रीपाद भाऊन लक्ष घालचे मायकलाची मागणी। दोन 2027 आपूण परतून पेडण्याच। बाबू आसगांवकार म्हणटा शो मस्ट गो ऑन। थळावो आमदार प्रवीण आर्लेकराचे बाबूच्या विधानाचेर नो कमेंट्स। साकवाळे 2 गाडयांमदी जालो भिरांकूळ अपघात। एकल्याक जाग्यारूच मरण, 2 जाण गंभीर जाल्यार काकोड्या जाल्ल्या अपघातात 2 जखमी। दिवचल शारात दहशत घाल्ल्या बिबट्याक धरपाक रान खात्याक येस। रान खात्याच्या पांजऱ्यात आडकलो बिबटो। आणि पणजे स्मार्ट सिटी उपरांत आता कुडचड्या शारातूय मेळो गांजा। शिवाजी चौकाकडेन मेळो 87 ग्राम गांजा। आता पळयात खबरो विस्तारान। ऑनलायन फटवणुकीचे आनी एक प्रकरण उक्ताडार आयला। या प्रकरणात अस्तित्वात नाशिल्ल्या हॉटेलाच्या नावान ऑनलायन बुकिंग घेत सुमार 500 जाणांक ऑनलायन तोपी घालपी 4 गोंय पुलिशेन अटक केली। एकल्याक ग्वालियर राजस्थानच्यान जाल्यार हेर 3 जाण हैदराबादच्यान अटक केली। पळयात पुराय बातमी। ऑनलायन फटवणुकीचे आणखीन एक प्रकरण उक्ताडार आयले। ही फटवणूक पैसे डबल वा ट्रिपल करता म्हणून सांगून जावना जाल्यार अस्तित्वात नाशिल्ल्या हॉटेलाच्या नावान जाल्या। महत्वाची गजाल म्हळ्यार गोंयान हॉटेल वा विला बुकिंग करपाच्या नावान 4 जणांनी सुमार 500 जणांक लाखांनी रुपयांची तोपी घातली। देखिए, इसके अंदर जो हमने इनके कॉल रिकॉर्ड्स इनिशियली देखे हैं अभी, तो उसके अंदर हमें देखने को मिल रहा है कि वो जो फ़ोन नंबर्स थे वो सिर्फ ये कस्टमर्स को बात करने के लिए यूज़ कर रहे थे। तो उसके अंदर जितने फ़ोन्स हैं ऑलमोस्ट वी आर एबल टू सी मोर देन 500 कस्टमर्स हु आर इन टच विद देम। एंड व्हाट वी हैव आल्सो फाउंड आउट दैट ये कस्टमर का और इनका कॉन्टैक्ट तभी हो पाता था जब कस्टमर एक इनिशियल बुकिंग कर लेता था वेबसाइट पे जाके। सो वी फील दैट मोर देन 500 people have been they were in touch with them for bookings. How many of them actually made the payments is something which is still being worked on, but 500 से ज़्यादा लोगों को इन्होंने ये प्रॉपर्टी दिखाई और उनमें से बहुत ज़्यादा मात्राओं में लोगों ने इस पे पैसा भी दिया है। जो ट्रांजैक्शन हुई है वो वेबसाइट के थ्रू नहीं हुई है। There is a number of the person who is managing that property, because the rates which they were giving were so attractive, क्योंकि बाकी जगहों के रेट्स के मुकाबले में ये बहुत सस्ते में विलास दिखते थे और ये अलग अलग जगहों की फ़ोटोज़ खींच के जो विलास एग्जिस्ट नहीं करते, कुछ यूट्यूब पे देख के, कुछ और कहीं और, कई बार गोवा के बाहर के, उन सब विलास की फ़ोटोज़ लेके एक ऐसा रेट देते थे कि कई बार कस्टमर उसके झांसे में आके फंस जाता था और इनको कॉल करता था कि हमें ये बुकिंग दीजिए। When they would start talking to the customer, they will give him an impression that if you do not pay us some advance money immediately, this deal will go out of your hand. The customer in large number of cases has ended up paying 10 to 20,000 rupees just to secure that villa. And he is then assured कि ये विला मेरा है करके। That is what their broad modus operandi was. या प्रकरणात गोंय पुलिशेन 4 ताब्यात घेतले। सौरभलाल दुसेजा म्हणटा ताका ग्वाल्हेर राजस्थानाच्यान, जाल्यार सय्यद अली, मोहम्मद फिरोज आणि मोहम्मद अजरुद्दीन ह्या 3 हैदराबादाच्यान अटक केली। अटक केल्ले 4 जाण अस्तित्वात नाशिल्ल्या हॉटेलाच्या नावान लोकांक ऑनलायन तोपी घालताले। हे 4 जाण खंय हॉटेलाच्या नावान ऑनलायन बुकिंग घेताले। गोंयान सवाय भितर रूम मेळटात म्हणून लोक भुलून रूम बूक करून एडवान्स पयशेय फारीक करताले, पूण गोंयान आयले उपरांत बुकिंग केल्ले हॉटेलूय ना आनी रूमूय ना म्हणून तकलेर हात मारून घेताले। संबंधीत मनशाक फोन केल्यार फोनूय बंद, उपरांत आपली फटवणूक जाल्ल्याचे लोकांच्या लक्षात येताले।
कांय जाणांनी जाल्यार पुलिशेंत कागाळय करूंक ना, पूण चंदीगडच्या पंकज धीमान ह्या पर्यटकान हे विशीं हंजून पुलिशेंत कागाळ केल्ली. ताचे कागाळी उपरांत पुलिशेन सुत्रां हलोवन ह्या चारय जाणांक अटक केल्ली. These people used to dupe unsuspecting tourists by exploiting loopholes on renowned booking platforms such as booking.com. This present scam came to light following a complaint which was received through us through email by one Mr. Pankaj Dhiman. He is a resident of Chandigarh. He was defrauded of rupees 20,000 while attempting to book a property named Ruby Villa on booking.com. When he arrived at the location, he discovered that the villa did not exist. When we found this complaint, we had initially registered an FIR under section 318 subsection 4 of BNS at Anjuna police station. Thereafter, we were able to arrest 4 individuals. 3 of them were tracked down to Hyderabad and 1 was tracked down near Jaipur. During interrogation, the accused confessed to orchestrating the scam, and they also revealed their modus operandi. They have been identified as one Mr. Saurabh, who is a resident of Gwalior, another Mr. Sayyid Ali Mukhtar, he is a resident of Hyderabad, one Mr. Mohammad Firoz, he is also resident of Hyderabad, and Mr. Mohammad Azruddin Saif, who is a resident of Hyderabad. Basically these people have had a history in Goa. ऐसे नहीं है कि हैदराबाद में बैठ के इन्होंने ये सब प्लान बनाया. यहाँ पे इन लोगों के almost for last 10 years they have been visiting Goa, doing small kinds of businesses in Goa. One of the person who we've arrested used to run a his father runs a photo studio in Kalangut. It's presently still going on. One of the accused we've arrested, he actually has a hotel property on lease. He is managing that property also. So ये लोग गोवा को समझते थे, गोवा में जो टूरिस्ट आता है उसकी साइकी को भी समझते हैं और ये भी समझते हैं कि किस तरीके के प्रॉपर्टीज, किस तरीके के रेट्स पे कस्टमर को बेवकूफ बनाया जा सकता है. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंयच्या कांय वाठारांनी कोयराचो व्हडलो प्रश्न उप्रासिल्लो आसा. कळंगूट कांदोळी पंचायत सोडली जाल्यार हेर खंयचीच पंचायत कोयरा बाबतींत गंभीर ना. म्हापशां दिसान दीस कोयराचे डीग वाडत आशिल्ल्यान गोंय पर्यटकांचे आवडटे थळ उरूं ना, अशें आमदार मायकल लोबोचें म्हणणें. पळयात पुराय बातमी. आय बसून आमी रेडी ना एक्सेप्ट करपाक की आमी आमचो वाडो क्लीन दवरया, आमचे सराउंडिंग क्लीन दवरया, आमी वेस्ट कलेक्ट करया. पंचायत इज स्टिल नॉट व्हेरी सिरियस इन कलेक्टिंग वेस्ट. दे आर सेइंग वी हैव ऑलरेडी गिवन द जॉब टू द कॉन्ट्रॅक्टर. वेदर द कॉन्ट्रॅक्टर इज डूइंग देयर जॉब is seen by very few panchayats, and one of them, the first leading panchayat is Kalangut, higher Kandoli. ये पोईता कि वेस्ट कलेक्ट जाता हो ना तो ये पोईता तेंची नोदर आहा आणि अशें जायना. गोंयभर तुमी वचत, if you cross the bridge on the other side, you will see all waste being thrown here and there on the main road. कोणाकूच पडोंक ना. If you go to Mapsa, which is the center of Bardez, which is the center of North Goa. श्रीपाद भाऊ हिंगा हांव तुमचे कडेन मागता, तुम्ही हो विषय घेवचो, सीएम कडेन घेवचो, जो अध्यक्ष जाला तेजे कडेन घेवचो की म्हापसा तुम्ही बेश्टे वचून एक नॉदर मारा आणि नॉदर मारून तुका दिसतले की 30-40 ट्रक गार्बेजचो असो दिसतलो तुका म्हापसा. तो सकाळी सेम वेस्ट सांजो येता, दुसऱ्या दिसा वचत जाल्यार थिंगा एंड जाला. पण कोणाक काय पडना समजना. आम्ही म्हणटा म्हापशा सगळ्यात व्हडलो बाजार, म्हापशान ट्रेडिशनल मार्केट, थिंगा फिश मार्केट, वेजिटेबल, आख्खे गोंयचे नॉर्थ गोवाचे लोक थिंगा शिक्षणाक वयता, एड्युकेशनाक वयता. दे गो इन द स्कूल्स, कॉलेजेस, प्रायमरी, प्री प्रायमरी पासून म्हणजे कॉलेज सेक्शन पासून हायर सेकंडरी, बट इट इज द सेम. म्हणजे वेस्ट इज ओनली accumulating in the city. It is very sad. कोणाकूच काय पडना सकना. त्या खातीर गोवा इज
not a favorite destination among the tourists anymore. मुखाल्ल्या 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेत आपूण परतून पेडणेच्यान उबो रावतलो अशी घोषणा पेडणेचो आदलो आमदार बाबू आसगांवकारान केल्या. पेडणे एका कार्यावळी उपरांत बाबू उलयतालो. आयकात ताजें म्हणणें. 2027 हांव 100% पेडण्या उबो रावतलो. लोक आतांच गडबडल्या काही आनी तेजे वयल्यान फेक न्यूज घालपाक सुरवात केल्ली म्हणून लोकांनी हेजे भितर बळी पडचे न्ही. 100% हांव पेडण्या उबो रावतलो. सो मस्ट गोवा. साकवाळे 2 कारमदी जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात एकल्याक जाग्यारूच मरण आयलें जाल्यार 2 जाणांक गंभीर दुखापत जाली. चुकीचे दिशेन नेटान आयिल्ल्या स्विफ्ट कारीन विरुद्ध दिशेन वचून मुखाल्ल्यान येवपी एर्टिगा कारीक धपको मारलो जाल्यार काकोडा जाल्ल्या अपघातात 2 जाणांक गंभीर दुखापत जाली. साकवाळे 2 कारमदी जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात एकल्याक जाग्यारूच मरण आयलें. ह्या अपघातात शांतीनगर वास्कोच्या एकल्याक मरण आयलें जाल्यार ताच्या वांगडा गाडयेन आशिल्ल्या दुसऱ्याक गंभीर दुखापत जाल्या. तशेंच एर्टिगा चलोवप्याकूय दुखापत जाल्ल्याचें कळटा. दुसरे वटेन काकोडा जाल्ल्या आनीक एका अपघातात 2 जाणांक गंभीर दुखापत जाली. सेलेरा कार, स्कूटर आनी हुंडाय कारमदी हो अपघात जालो. जखमींक कुडचड्या वयल्या सामाजीक भलायकी केंद्रात भरती केल्यात. कुडचडे पुलिसांनी अपघाताचो पंचनामो केलो. एक्सिडेंट जालो. एक्सिडेंट तीन व्हेकल आसा आनी जो एकटो मनीस चलोन वयतालो तो ह्या एक्सिडेंटान एक्सिडेंट जाल्लो आसा. तरी 2 गाडी, एक टक्सन आनी एक सेलेरो मारुती कार ती सागे वाटेन वयताली आनी ती जायती गाडी आसा ती कुडचडे वाटेन वयता. खंय तरी जो सेलेरो ड्रायव्हर आसा तरी अकस्मात तेका धडक दिल्यान ती बायक ट्रॅफिक करतालो स्पिडर बायक तेका ती गाडी जेन्ना आली तेन्ना ती एक सायडीन घेतली ती त्या बायकाक आडळ्ळी आनी जो एडिशनल चलोन वयतालो तेका बी एका एक्सिडेंटा लागून इंजरी जाल्ली आसा आनी सद्या कुडचडे काकोडा जे कॉम्युनिटी हेल्थ सेंटर आसा तेंकां विचार चालू आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. फाटल्या कांय दिसांच्यान दिवचल शारांतल्या धबधबो वाठारांत दहशत घाल्ल्या बिबट्याक धरपाक रान खात्याक एकदाचें येस आयलें. रान खात्यान लायिल्ल्या पिंजऱ्यांत आयतारा राती हो बिबटो अडकलो. मजगतीं फाटल्या वर्सा जानेवारी म्हयन्यांत रान खात्यान जो बिबटो धरिल्लो त्याच वाठारांत आयतारा राती आनीक एक बिबटो पांजऱ्यांत अडकल्ल्यान धबधबो वाठारांत आनीक बिबटे आसूं येता असो दुबाव आसा. खूब 1-1.5 वर्सांनी एक बिबटो धरलेलो ते फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सांगल्यावर आनी तसोच पळय जाल्यार राती 1-2 दीस जाले हें घातलेलो तुका पाजरो घातलेलो. म्हाका ताका रिपोर्ट दिल्लो हांकां फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक पाजरो घातलेलो. हांगासर भुरगीं बीन भोंवता ताका लागून भंय दिसतालो. ताका लागून फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान एक बरें काम केलें की काय सांगना बरोबर ताबडतोब येवन तें पाजरो घातलो आनी दुसरे दीस तो बिबटो पडलो. म्हणजे काल राती पडलो. जाल्यार आतां म्हणजे हांगासर मातसो भंय कमी जालो. नाल्यार लोक भियाताले हांगासर भायर सरपाक, ल्हान भुरगीं खेळटालीं आनी कितें ताका लागून म्हणटा ते आतां मातसो लोकांक भंय कमी जालो. तरी आसता फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान हांगासर बारीक नजर दवरून केन्नाय घेवन कितें परत तर दियेत जाल्यार नजर दवरची आनी स्थानीक लोकूय तांकां सांगताले की बाबा येयला जाल्यार. त्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बरें म्हणजे तेंच्यांनी बरें काम केल्लें आसा. सांगना बरो येता ते केन्नाय. दिवचल शारांतल्या धबधबो वाठारांत भर लोकवस्ती लागीं दहशत घातिल्ल्या बिबट्याक धरपाक निमाणे रान खात्याक येस आयले. रान खात्यान लायिल्ल्या पाजऱ्यात आयतारा राती हो बिबटो अडकलो. बरोबर 1 वर्सा पयलीं म्हळ्यार फाटल्या वर्सा जानेवारी म्हयन्याचे 13 तारखेक ह्याच धबधबो वाठारांत एका बिबट्याक धरपाक रान खात्याक येस आयिल्ले. फाटल्या वर्सा बिबट्याक धरले उपरांत थंय निर्माण जाल्लो भंय कांय प्रमाणांत कमी जाल्लो. मात कांय म्हयन्या उपरांत परत
धबधबा वाठारात बिबट्याची दहशत वाडिल्ली. ताका लागून लोकांक मदीं भंय पातळिल्लो. मजगती 2 फावटी धबधबो वाठारांत रान खात्यान पांजरो लायिल्लो, मात बिबट्याक धरपाक यश येवंक नाशिल्लें. 2 दिसां पयलीं परत एक फावट धबधबो वाठारांत बिबट्याची दहशत वाडिल्ली. एका घरांतल्या CCTV कॅमेऱ्याच्या फुटेजी वयल्यान हो बिबटो धबधबो वाठारांतल्या लोकवस्ती लागीं भोंवता अशें स्पश्ट जालें. हे विशीं रान खात्याक कळटकीच 2 दिसां पयलीं रान खात्यान धबधबो वाठारांत भर लोकवस्ती लागीं पांजरो लायिल्लो. आयतारा राती हो बिबटो ह्या पांजऱ्यांत अडकलो. रान खात्याक म्हायती मेळटकीच आयतारा मध्यान राती येवन रान खात्यान ह्या बिबट्याक धरून ताका बोंडला व्हेल्ल्याचें कळटा. मजगती 1 वरस जाता थंय आसा धबधबो वाठारांत आनीक एक बिबटो पांजऱ्यांत अडकिल्ल्यान लोकांचो भंय अजून लेगीत कमी जाल्लो ना. ह्या वाठारांत आनीक बिबटे आसूं येतात असो भंय थळावे लोक उक्तायतात. रान खात्यान ह्या धबधबो वाठारांत नदर दवरची अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. क्षुल्लक कारणावयल्यान केळिनी उसगांव एक तरणाट्याचेर जीव घेणो हल्लो केलो. बापूय पुतान लोखणाच्या रॉडान एकल्याक मरसर मारलो. पळयात पुराय बातमी. वर्स बदलले तरी लेगीत राज्यांत गुन्यांवकारी घडणुकांचे प्रमाण काय उणें जावपाचें नांव घेना. क्षुल्लक कारणावयल्यान एका कार मेकॅनिकाक लोखणाच्या रॉडान मरसर मारपाची घडणूक आतां उक्ताडार आयल्या. अशोक कुमार अशें ह्या मेकॅनिकाचें नांव आसा. केळिनी उसगांव जाल्ले जीव घेण्या हल्ल्यांत तरणाटो गंभीर जखमी जाल्ल्यान ताका उपचारा खातीर GMCत दाखल केला. ह्या प्रकरणात फोंडे पुलिसांनी कुणाल सनगांवकर आनी किशन सनगांवकर ह्या बापूय पुताक अटक केल्या. पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा. केळिनी उसगांव ह्या वाठारांत काल सांजवेळार एका गॅरेजीन एका मेकॅनिकाचेर प्राणघातक हल्लो करपाची घडणूक जाली. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण कुणाल सनगांवकर आनी किशन सनगांवकर हे दुबावीत आनी एक गाडी पेंटिंगा खातीर दिल्ली आनी पेंटिंगाचो जो रेट ठरलेलो त्याच्या पेक्षा उणे पयशे दिल्या म्हणून संबंधीत मेकॅनिक जो आसा अशोक कुमार बाबाजी सेठी, पिराय 55 वर्सां, मूळ रावपी ओडिशा, हाच्या मदीं आनी तो किशन सनगांवकर हांच्या मदीं वाद जालो. वादाच्या रुपांतर नंतर किशनान आपल्या चल्याक आपोवन हाडलो झगडी जाल्या म्हणून किशनाचो चलो जो आसा कुणाल सनगांवकर आनी ह्याना बरोबर तेचो एक लोखणाचो रॉड काडलो आनी त्या मेकॅनिकाच्या तकलेर कांचिलार मारलो. तो मेकॅनिक अशोक कुमार बाबाजी सेठी गंभीर जखमी जाल्लो आसा. ताका काल अत्यवस्थ अवस्थेत ताका गोमेपत दाखल केल्लो आसा. तेची प्रकृती गंभीर आसा. मजगती फोंड्या पुलिसांनी निरीक्षक विजयनाथ कवळेकर हांच्या फुडारपणा खाला दुबावीत जे आसा कुणाल सनगांवकर आनी ताचो बापूय किशन सनगांवकर तांकां सध्या ताब्यात घेतल्या. तांकां अटक केल्ली आसा. फुडलो तपास सुरू आसा. गोमंतक TV खातीर फोंडेच्यान शेखर. फाटले 8 दीस जाले पालये मदल्या वाड्यावयले सुरेश परब हाच्या शेतान उडयल्लो कोयर काडपाक पंचायतीक अपेस आयला. पुलिशेक कागाळ करून लेगीत कसलीच कारवाय करूंक नाशिल्ल्यान शेतकार सुरेश परबान तिडक उक्तायल्या. आयकात. जी पालया गांवांत मदल्या वाड्या ह्या शेतान ती गार्बेज उडयल्या. एका जबाबदार कोणी भायली उडयल्या. आतां ती सरपंच तलाठी बी येवन गेल्या. तेंच्यांनी कांयच म्हाका म्हणपाले पोलीस येतले आनी ते उखलतले जाल्यार आज 3 दीस जाले तेंच्यांनी कांयच उखलूंक ना. आज फावट कुत्र्यांनी बी इसकले हेका जबाबदार कोण. आतां म्हाज्या सारको दुसरो कोणें भायरसून येतलो आनी कचरो उडयतलो म्हणजे ही ती स्वच्छता अभियान. हेचेर ताबडतोब इन्क्वायरी करपाची आनी जाता तितको बेगीन कोयर व्हरपाचो तेंच्यांनी. ते शेत पिड्ड्यार जातले. आतां एखाद बाटले कवचे बी आहा कितें आहा कोणाकच कळचे. 8 दीस जाले. 8 दीस जाले. हे शेत माझे, हे दुसऱ्याचे शेत, हे माझे शेत, हे सगळे पडींग आसा. म्हाका शेत करूंक मेळना कित्याक गव्हर्मेंट फुकटचे तांदूळ दिता न्हू. ताका लागून ही शेतां पडींग पडलेली आहात आनी म्हाज्या शेतान आदी गार्बेज हाडून उडयलेली आसा. सरपंचाक विचारल्या. सरपंच म्हाका काल ग्रामसभेक तेणी उत्तर दिला की एक बॉक्स खंय तिका दिश्टी पडला. ताका लागून पुलीस कंप्लेंट केली. पण आज ते पुलीस कंप्लेंट शेनवारात येयली अजून येवंक ना. कित्याक हे काय चाललंय काय
काय कंप्लेंट बॉक्सा वरसून त्या सरपंचाक काहीतरी गावला पंचायती सरपंचाक काय गावला पडला का त्याच्या खिशात काय ग्राम विकास कसलो करतात त्यांका पालिया गावची सीमा खबर आहा पालिया गाव खंय लागलो सीमा खंय सोपली सरपंच पंच किती असत हे त्यांच्यानी दाखवची माका सीमा आणि गार्बेज अजून उचलूंक ना 8 दीस झाले. आयतारा रातच्या वेळार वागुर्मे वाठारांतल्या भुंयगत केबल घालपाच्या कामाक हाडिल्ल्या 2 रील केबलांक उजो लागपाची घडणूक घडली. उपरांत उजो पालपी दळान घडणूक थरार वचून उजो नियंत्रणात हाडलो. सुमार 14.98 लाखाचें लुकसाण जालें. उजो कसो लागलो हाची म्हायती मेळुना. सध्या मी आसा वागुर्म्या गांवांच्या जाग्यार तुम्ही म्हाज्या फाटल्यान पळोवंक शकता. हांगा अंडरग्रावंड केबलिंगा खातीर केबल घालपाक जे केबल हाडलेले ती हांगा व्हडली 2 जी बंडलां आसा ह्या केबलाच्या एका रिला कोणे तरी अननोन मनशांनी म्हणजे अज्ञात लोकांनी एका उजो घातलेलो आसा. थळाव्यांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण ही घडणूक जवळ जवळ 5 ते 6 तारखेक जानेवारीच्या घडलेली. हांगा कालो आशिल्लो काल्याच्या पयली ही गजाल घडलेली. एक घटनेत ही दोन्ही रिलां केबल पुरायपणान जळोवन काबार जाला आणि वीज खात्याचे सुमार 14 ते 15 लाख रुपयांचे लुकसाण जाला असो प्राथमीक अंदाज आसा. ह्या संदर्भात पुलीस तक्रारूय दाखल जाल्या म्हणपाचें आमकां थळाव्यांनी सांगिल्लें आसा. सो त्या अनुषंगान पुलीस तपास चालू आसा पूण अजून मेरेन कोणाकूच अटक केल्ली ना कोणाचेर कायदेशीर कारवाई केल्ली ना. गोमंतक टीव्ही खातीर वागुर्मेच्यान शेखर नायक. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस. आप तो समझ ही गए होंगे. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही. तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आम्ही बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आम्ही तुमचे खातीर